प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोव्हेनाच्या 7व्या दिसाक आमचो विषय आसा देवाचे रोचणे सवें सोंबून जोडून आनी ती सांबाळून बोरबोश्यान जिविताची यात्रा करूया. मान्यवंत आग्नेलाक पर्यावरणाचो खूप मोग आसलो. आता निसंटन करतात तशें त्या काळार करिनासले. तरी आसतना तो झाडां पेडांची ओगुडबाय करतालो, कित्याक ती सगळी देवाची रोचना म्हूण मानतालो आनी दुसऱ्यांकूय शिकयतालो. ताका देवाचे रोचणे कडेपर्यंत संबंध आसलो म्हूण आमच्यान समजून येता. देवान सगळी सृश्टी रचली आनी आपले कार्य देवाक बरें दिसले. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. मनशाक देवान आपले रचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणे सवें सोंबून जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचणेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलेल्या राखणदारांक थीरपण, काळजी आनी कुरपेचें बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. Beloved brothers and sisters, on the 7th day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Care for God's Creation. Venerable Agnello had a great love for nature. He cared for it in a way that was not common in his time. He had a love for trees and plants because he believed they were all God's creation, and he taught the same to others too. We can understand that he had a deep connection with God's creation. God saw that everything he created was good. Then he created man. पीटरसन फेर्नांडीस हाका बरी भलायकी मागता साल्वोसांव डाकोस्टा सांगे. स्टॅनली लॉपीस एक पाद आग्नेलाचो बोग एक्सिडेंट जावन आयसीयूंत आसा. ताचे पासत हे मिसांत खेरीत मागुया. देस्तेरो आनी पोंडा फिरगोजेंतलीं फिरगोजकारां आपल्या पाद विगारा आनी पाद कुरा सांगाता ह्या मिसांत भाग घेतात. तुमच्याय इतेसांवा पासत आमी मागता. सगळीं उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया.
Sorvespora Mukaria Takatin Vasuya Totir Koro Amshetaro Takamakanuya Sorvespora Mukaria Takatin Vasuya Totir Koro Amshetaro Takamakanuya Surport Porya Tachimukar Am so eklot silta Ami sugli Tachi Polsa Sormak Vilyushilyo Sorvespora Mukaria Takavin Vasuya Totir Koro Amshetaro Takavakanuya Sorvespora Mukaria Takavin Vasuya Totir Koro Amshetaro Takavakanuya. Good evening, my dear good people. Good evening, Father. देव बरी सांज दिवं तुमकां. तुकाय देव कृपा. आमी आमचे हात जोडया डोले बंद करुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवास दिवया, तुजी वाकणी करुया. कितलो बरो देव आमचो तो मोग करता, आमकां तेच्या मोगान दवरता. होच मोग आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. होच मोग आमी मिसाची बलिदानांत जेजूची कुडन रगत घेवन आमकां मेवता. होच मोग फादर ॲग्नेल त्यांनी अनुभवलो आनी होच मोग आमकां अनुभवूंक ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. सगळे आमचे सोयरी दायरी इस्ट फ्रेंड्स वेलविशर्स बेनिफॅक्टर्स कम्युनिटीज वावरा खातीर मागुया. ज्या ज्या लोकांनी आमकां मागणी करून सांगले तेमी तांचो उडास करता. जे दुकान पिडेन त्रासान कोश्टांत हॉस्पिटलांत आसा तेंचे खातीर मागुया. आयज जेंचो बर्थडेज आनी एनिवर्सरीज आसा आमी तेंचो उडास करता. आमच्या भुरग्याक देव आपण येवं आनी सगळे मेल्ले आत्मे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारीच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाचे रोचणे सवें संबंद जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया. देवान सगली सृश्टी रोचली आनी आपल्या कार्य देवाक बरें दिसलें. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. मनशाक देवान आपले रोचण्याची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसांत ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणे सवें संबंद जोडूंक, तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचण्यो सांबाळ करूंक फुडें सरलेल्या राखणदारांक थीरपण, काळजी आनी कृपेचें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रिय भाव भयणीनो, आमचो देवा बरोबर संबंद आसा, एकामेका बरोबर संबंद, तसो सृश्टी बरोबर एक संबंद आसा. ते जावन आसा भाव भयणी सारको. आमचो भाग्यवान फ्रांसीस असिसी ह्याच सृश्टी सोबत म्हणटलो ब्रदर सन, सिस्टर मून, सिस्टर वॉटर, ब्रदर फायर, मदर अर्थ आपलो त्याने मानून घेतलो म्हूण. आनी म्हूण आमी सृश्टी सोबत आसतना, बरोबर आसतना आमी तांकां आपले भाव भयण समजल्यार आमी तांचो नाश करचो ना. वी वील टेक केअर ऑफ इट अँड दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ योर्स अँड मायन. तर जायते पावटी आमी चुकल्या तर ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत बरे करून वांटो घेवचे खातीर आमच्या काळजा बनाची तयारी करून आमी जेजू लागीं आनी एकामेका लागीं सृश्टी लागीं बोगसनी मागुया. आमी सगळे बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो तो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संपवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विरोधी कुळाक म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासच्या जिविताक पावून आमेन. प्रार्थूया. आपापली मागणी आपापली इंतजार बापा मुखार दवरात. Kindly place all your present petitions before the loving Lord and God. सोर पदवेदार आनी सासच्या देवा, सोर आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजीची प्रार्थना दोन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजभूत चलयताय सासचे सासन. लेवी सास्त्रेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजूंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. हे 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावता तितल्यांकूय सुटका परगोडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपले पुर्वजाचें बाट विटा आनी आपल्या गांवघरा पोतो येतलो. हे 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. हे वर्सा तुमी वोंपची नात. ना म्हूण शेतांत आपशींच किलोता तें लिवचें नात. बेडूक नासलोल्या दाखवेलीची फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खावचें. ह्या वर्साच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपले पुर्वजाचें बाटां विटां पोततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार कोत्ता जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक
हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. ही पोरी मनीस प्रितुमेर तुजो वाटो ओळखतले. तूं एकलो सुरवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावन, कित्याक तुवें न्याया पोरमोणें जोटी केल्याय. निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मुनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताचे पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यांत. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजूच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दांकाचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत ताणें गाण्यांक एक कुलंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकऱ्यांक दवरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटीहून अदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेंतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, पोताचो दायजी, यात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? ताणें जाप दिली. त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो
तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्वरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यो. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज, देव तुमचें कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्तीं फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणान आनी बाबांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 7वो दीस आयज आनी आयचो विशय भोव म्हत्वाचो. हांव भाग्यवंतपणान वाडटलो जाल्यार आनी तूं भाग्यवंतपणान वाडटलोय जाल्यार हो आयचो विशय जो आसा तो आमी गंभीरपणान घेवंक जावो. देर इज अ डीप कनेक्शन with regards to my holiness, your holiness, my spirituality, your spirituality with today's theme. देवाचे रचने सवें संबंद जोडुया, तिचो सांबाळ करुया. कित्याक गाय? देवाचे रचनेचो हांवें कित्याक सांबाळ करूंक जावो? हांव कोण? देवाचे रचनेचो तुवें कित्याक सांबाळ करूं? तूं कोण? तुवें रचलाय ती, तुवें केलाय तें. भाव भयणींनो, देवाचे रचने सोबें म्हजो संबंद कितें हें हांव नोको देखून आयज रचनेचें पाड पडलां. There is massive disaster, destruction of the nature. It is because I am not aware of my relationship with the nature, my relationship with the creation. भावणेनो, पवित्र पुस्तकाच्या पहिल्याच पानांनी उत्पत्तीच्या पुस्तकार अशें मेळटा, देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. देवान दीस आनी काळोख केली. देवान सुकी जमीन केली, उदक केलें, उदका भितर तरेतरेची मासळी केली, जमनीचेर तरेतरेची जानवरां रचलीं, अंतराळाची सवणी रचली. सरशेवटी देवान सव्या दिसा मनशाक रचलो, दादल्याक आनी बायलेक रचलो. जें देवान सगळें रचलोलें तें मनशाच्या हातान घातलां. मनशाक देवान कारभारी नेमलो. भाव भयणींनो, आपली गिरेस्तकाय देवान मनशाच्या हातान घातल्या. आपली गिरेस्तकाय देवान मनशाच्या हातान घातल्या. देवाची रचना, देवाची गिरेस्तकाय, आनी त्या रचना मदें हांव आनी तूं एक रचना. भाव भयणींनो, आमी देवाच्या गिरेस्तकायेची वाट लायली. आमी पाद्री माद्री आमी देवाच्या रचनाची वाट लायल्या. आमी कितलीं झाडां लायल्या गाय, कितलीं कातरलीं, पूण आमी कितलीं लायल्यांत गाय. आमी वारो पिड्यार कोत्ता, तो बरो करपाक आमी कितें कोत्ता गाय. आमी कितलें प्लास्टीक वाडयता, तें बरें करपाक आमी कितें कोत्ता काय. आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. भाव भयणीनो, पयलें वाचप लेवीश आसा पुस्तकार. तूं बाटां बेसां विकिना काय, तें तुजें न्हय, तें म्हजें. हें नोको आमी. बाटां बेसां तूं विकिना काय, तें तुजें न्हय, तें म्हजें. देव म्हणटा तूं धोनी न्हय, तूं राखणदार. तूं धंदेकार न्हय, तूं त्या वस्तूंचो धंदेकार न्हय. तूं भाव भयणी, आमी जाल्यार धंदेकार. देवाच्या रचनेचो, जमनीचो, हेचो तेचो हांव जाला धंदेकार, बिझनसमॅन. कितें मोल चड मेवलें, पयशे चड मेवले, प्रेस चड मेवलें, विकलें, उडयलें विकून. भाव भयणी, मागीर आमी दुसऱ्यांक ब्लेम कोत्ता. वारो पिड्यार जाला, उदक पिड्यार जालां. कोणें
फकत कारखाने आहा तेंच्यांनीच पिड्यार केलां तें. ओन्ली द इंडस्ट्रीज आर टू बी ब्लेम्ड, नॉट मी एंड यू. भाव भयणीनो, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक सोंपें, पूण हांवूय गुन्यांवकार. देवाचे रचनेची हांवेंय वाट लायल्या. पूण थोडे मनशां आसात भाव भयणीनो, थोडीं मनशां आसात जीं गंभीरपणान सृश्टी सवें वागतात, गंभीरपणान सृश्टीचो मोग करतात. थोडीं मनशां ना न्हय, चडशीं जाणां भाव भयणीन आमी ग्रॅबिंग, एकठांय कर 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 पडप पाड दुसऱ्यांचें एकटें. थोडीं जाणांनी जीव सोडून दिलो. हें आतां आनी अशेंच रे पाड पडलें, ह्या देशाच्यांनी पाड पडलें, हें सगळें हेंच्यांनी वाट लायली. आतां न्हू हें भोगपाचें. भाव भयणीनो, जादव पायांक हें नांव आयकलां तुमी? जादव पायांक म्हणटा तो मनीस. जादव पायांक ह्या मनशाक अशें नांव दिल्लें आसा, एक टायटल दिल्लें आसा ताका. कित्याक ह्या मनशान 30 वर्सां आपल्या जिविताची ताणें झाडां लायच गेलो. ब्रह्मपुत्र हे रिव्हरीची नदीचे देगेच्यान जी सुवात आसली, बेश्टी मेकळी सुवात आसली, बॅरन लँड, बेश्टो जागो आसलो, थंयसर ताणें झाडां लायत गेलो. आनी झाडां इतली लायली, आयज ती रान जालां. मोर दॅन 20 मिलियन ट्रीज, मोर दॅन 20 मिलियन ट्रीज ह्या दादल्यान लायल्यात जादव पायांक. त्या पासत ह्या मनशाक, ह्या दादल्याक अशें टायटल फॉरेस्ट मॅन ऑफ इंडिया. एका मनशाच्यान इतलें जावपाक जाता भाव भयणीनो. काय बरें ह्या दिसांनी आमी म्हणटा बोरवाश्याची मनशां जायात, बोरवाश्याची यात्रेकारां जायात. भाव भयणीनो, जीं कोण गुणगुणटात पिरंगोतात, तीं बोरवाश्याची मनशां न्हय. ती फकत गुणगुणूंक आनी पिरंगोंकूच उरलीं. तांचें ग्रंबलींग काबारूच जायना. बोरवाश्याचो मनीस सोंपेपणी पिरंगोना. बोरवाश्याचो मनीस देवाचेर पाती येता, देवाचेर पाती येता, आपले कुयेतीचेर पाती येता आनी बरें करीत वेता. बोरवाश्याचो मनीस, कित्याक तो जाणा कितें तरी हांवें बरें केलें जाल्यार बरें जातलेंच. भाव भयणीनो, बरें करूंक आमकां देव आपयता. त्या पासत आमकां एक व्हडली जबाबदारी आसा. आमी दोनी न्हय भाव भयणीन आमचे तकलेन घालूंक जाय. जे जमणी रावता ते जमणीचो दोनी न्हय हांव, दोनी तो. जसो भागवत पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटलो, रोमन चॅप्टर 14 वर्स 12, तो तिचो अशें म्हणटलो, एक दीस असो येतलो आमी जण एकल्यान देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आमी जण एकल्यान देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, हिशोब दिवंक म्हजे कडेन जायना जाल्यार आयच्या वाचपान कितें जालां तें पळयलां. जरी तर म्हजे कडेन देवान आपलो मोळो, आपली गिरेस्तकाय म्हज्या हातान घातल्या, आनी त्या दिसा जेन्ना दोनी म्हजे लागीं मागता, कुंबळे मागता, आपलें फळ मागता, तेन्ना ताका दिवपाक म्हजे कडेन ना जाल्यार भाव भयणीन कितें जातलें काय? एक दीस भाव भयणीनो, तो दीस येतलो जेन्ना हांवें देवाक हांवें कुंबळें दिवंक जावो, हिशोब दिवंक जावो. भागवत पावलू तिताक बरोवन अशें म्हणटा, तिताक बरोवन पयल्याच हावेस्वरान, भाव भयणी, आमी सगलीं वडील, आमी सगलीं फुडारी. त्या पासत हेंय घालुया, आमी देवाचे गिरेस्तकायेचे आमी मुग्दोम आमकां जबाबदारी दिल्ली आहा. कसल्या मोनाचें जावंक जाय गे आमी फुडारी. आमी कसो आमचो वावर करूंक जावो. भागवत पावलू तिताक बरोवन पयल्या हावेस्वरान ती म्हणटा, दर एक फुडारी जावंक जावो. तूं आवय, बापूय, काजारी, पाद्री, माद्री, आमकां एक भितर बरें म्हणटा, बी ब्लेमलेस. जाता तितले खोत नासलेले जायात, जाता तितले खोत नासलेले. बेबदिकायेन बेबदे जाल्ले न्हय, रोखडेच दुसऱ्यांचे चावता तसले न्हय, पूण दुसऱ्यांक ल्हानविकायेन वागयता तसले, दुसऱ्यांक उत्तेजन दिता तसले, दुसऱ्यांक नेट दिता तसले फुडारी जायात, तसले सेवक जायात. भाव भयणीनो,
फाटल्या दिसांनी हांव न्यूयॉर्क आसलो आनी एकलो दादलो येयलो म्हाका म्हणलो फादर प्लीज कम टू ब्लेस आय हॅव सम म्हजें एक शॉप ओपन केलां हांवें शॉप तें ब्लेस करपाक यो तो म्हाका घेवन गेलो आनी व्हडली प्रॉपर्टी यॉर्क टावन म्हणटा ते वाटेन यॉर्क टावन व्हडली प्रॉपर्टी आनी तो ब्लेसींग जाल्या उपरांत तो म्हणलो फादर तो हांसोंक लागलो बरी फादर I am not the owner of this property. I am not the owner of this property. I am only the steward. I am only the steward. I don't know after another 50 years who will be the steward of this place. It has come now to me. हांव आतांच म्हज्या हातान हें पडलां हांवें सांबाळ करूंक जाय व्हडलो जागो हांव धोनी न्हू ह्या जाग्याचो म्हज्या हातान आतांच पडलां हें आनी 50 वर्सां उपरांत आनी कोणाच्या हातान पडटलें भाव भयणीनो आमच्याय हातान देवान आपली गिरेस्तकाय घातली आनी त्या पासत बरें कुंबळें दिता पळय तसलें जावुया देवाक फावो त्या वेळार देवाक मानता तसलीं फळां दिवंक वावरुया त्या पासत भाव भयणीनो हांव जरी तर देवान जें म्हज्या हातान घातलां ताचो हांव सांबाळ करूंक नको जाल्यार हांव बागेवंत कसो जातलो हात जोडल्यारूच बागेवंत जायना भाव भयणीनो हात जोडल्यारूच बागेवंत जायना सृश्टी सोवें म्हजो संबंद बरो आसूंक जाय सृश्टी सोवें म्हजो संबंद बरो आसूंक जाय ज्या बागेवंत पाद्रीक मान्यवंताक आग्नेलाक आमी मान दिवंक आयल्या अशें बरयलेलें मेवतात वय बागेवंत मान्यवंत आग्नेल ताका सृश्टीचो मोग आसलो झाडां पेड्यांचो मोग आसलो जनवरांचो मोग आसलो भाव भयणीनो आमच्याय भितर देवाच्या रुचनाचो मोग वाडोवया तिचो सांबाळ करूंक आमचे कडेन जाता ते भाशेन वावरुया आमी थोडीं पावलां मारलीं जाल्यार देवाची सृश्टी सोवें बरें करूंक देवूय आपले वाटेन जाय तो आदार आमकां दितलो हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां त्याच बापा लागीं जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं कृपा बळ मागुया आमी सगळीं रावया म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो आमकां मागणेची चड गरज तर आमची सगळी मागणी बापा मुखार आतां उबारुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी थोकोस घेवन देवाची रोसना सांबाळूंक प्रयत्न करूंक आपले पोरशेक शिकोवंक तांकां फावो ती जाणवाय शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना सृश्टीचे आड वचना जावंक देवाचे रोसणीचो इबाड करिनासतना देशाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया रोसणेचो फावो ते पोरी सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूळ वातावरणांत जियेता रोसणेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणकार राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर येतल्या सगळ्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया देवाचे रोसणी सोवें मान्यवंत आग्नेलाचो खोल संबंद आसलो ताचे भाशेन आमी देवाच्या रोसणी सोवें आमचो संबंद थीर करूंक आनी तिचो जतनायेन परामर्श करूंक
आमकां कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे हात जोडूया, डोळे बंद करूया. आपली खासगी मागणी बापा मुखार उबारात. आमचो खोल संपून सृष्टी बरोबर एकामेका बरोबर जावंक म्हूण मागुया. मोरी आमची माय आमच्या खातीर मागता आनी ती आमकां सांगता म्हजो पूत कितें सांगता तें करात. तर जेजू सांगता तें करूंक आमकां तिचो आदार जाय. तर तिका उलो मारून आमची सगळी मागणी तिच्या मुखार दवरून आमी तिका उलो मारून म्हणुया. नमान मरे कृपेन वलुले सर्वेस्पो तुजे ठाई आसा ओस्त्र्यांमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो गोबेचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विरोधी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बहुत दयाल आनी काकलुचरा बापा आमची सगळी मागणी खालतिकायन नम्रतायन भावातान बोरवाशान मोगान तुज्या मुखार दवरल्यात ते तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलांमोगे रानांतल्या झाडांमोगे कोरींतल्या दादूमोगे इस्वराक सोसले तेणे जेजूच्या काळजा सोबे Betoita kalis moje Jesu chakal zasove Betoita kalis moje Jesu chakal zasove Betoita kalis moje Jezucia calza sove Betoi tau calis moce. आम्ही सगळी रावया. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात मोहिमे आमच्या आनी आपली पवित्र आत्मा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा जितले पावटी आमी हे बोलीचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमच्या सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणच्या देवा सर्व आनी सवत आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवास तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास जाल्यार हेय तुजेच आमकां आनीक देणे. आमचे दिनवासाची प्रार्थना तुजी बोधवीक बिलकुल सोडना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवचा दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बरोबर आमी तुजी किर्तन निरंतरी गायता. Darbarazo सर्वेस्वर Sorgani संवसार Wolna तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोयीसोय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जोर उत्सर्गी तुका सोयीसोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मे धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोस्ट मोरूक सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवास तो मोडलो तो आपल्या सिस्सां दिलो आनी म्हणलें वो तुम्ही सगळेच घेयात तरी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून सोबर पोंची त्याच परी जेवण जातोच आनी काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले सिस्सां दिली आनी म्हणलें तुमी सोबेज घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काज नव्यान सासणी कोरोनाचे रगत पातकांचे बोगसरी मेवच्याक तुमचे पासून आनी सुमीस मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात बाबा ताचो गुड पुरगो तुया तुझ्या ख्रिस्ता आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपण उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास कसो बरपिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लेवो आमच्या पाप सैबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची तया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन झुजे तिचो पोती बागयोन धरून दिता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाचे सासना आमच्या सोडवंदरची आज्ञा मनान दवरून तांणी शिकलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवतांत सुबस्का आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवान शिरोत रेखता तर आमकां तुजे उदर काकुती सोर पातकन सुतरी सोर आकंद दी वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धोरदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकींचे न्हय पण तुजे पवित्र स्वभाव तसो दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनचे सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका माय मोगान प्रितीत शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही बोला देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतात ती शेल्याच्या जेवणाका पयले ते सुभागी म्हाका पावना तुज्या म्हाका भलायकी मेवतली
म्हाका तुजी गरज सुखी सोमनी सोशें उदक उज्या दिव्या वरपीच वेचें jądrak zulum wolubejcie ucia divya borbic veche jądrak zulum wolubejcie tuci bogor magna dziwi na Božizu ani podvi tuci bogor magna dziwi na Božizu ani podvi mitał Jezu purna kalsa della ponti della vine katololo rukakando bigololo kurisando katololo rukakando bigololo kurisando tuji bogo magna dziwi na Božizu ani podvi tuji bogo magna dziwi na Božizu ani podvi Jezu maka tu za nasaj ororian tlo sładik mana di porcico uciakamo Izraela cię korpa udo di porcico uciakamo Izraela cię korpa udo tuji bogo magna dziwi na Božizu ani podvi tuji bogo magna dziwi na Božizu ani podvi Jezu maka tuji goroz suki sumni Zoše udo, ucia divya, volbi sveče, jądrak zulum wolubejcie, ucia divya, volbi sveče, jądrak zulum wolubejcie, tuji bogo, magna dziwi, na Božizu ani podvi tuji bogo magna dziwi na Božizu ani podvi जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया वाखाणुया ताचीच घोटाय मागुया आमच्या पर्यावरणाची जबाबदारी आमकां दर एकल्याक आसा ही जबाबदारी आमी बरी भाशेन पाळूंक ताचेच लागीं घोटाय मागुया प्रार्थुया देव आमच्या बापा तुवें आमकां एका सुर्गीच्या उंड्यान धाडूची केली तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या ओतम्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया आनीक एक पावल इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो मानी आग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर
उपोट बेळसांवां घालची म्हणून आमची काल ती मागणी. आयज आमचे मदें पोंडा आनी देस्तोरच्यो रोमाऱ्यो आयिल्ल्यो आसात. फिरगोजकारांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव. ह्या पिलाचे दोंगरार येवन तुमी आमचे पासत मानिवंत आग्नेला पासत आनी आमी तुमचे पासत मागलेले आसा. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. तशेंच आयज मिसाची भेट भेटयलेलो फ्रांसीस ग्रुजारियो पोंडा इगोर्जीचो पादविगार तशेंच फादर हेमंत तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच आयच्या दिसाची सेवादूर लिटर्जी ताणें चलयलेली आसा. लिटर्जी कोत्तेल्यांकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज सेरमांव देवाच्या उतराची मोडणी केल्ली म्हजो इश्ट फादर झेवियर ब्रगांजा ताकाय आमी काळजांतान दिनवासता. आनीक तांचो कोयरूय सदांचोच म्हजो इश्ट आल्फोन्स आनी आख्खो तांचो पुगड तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या येण्या वरवीं मोगाळ फादरानो आनी ह्या फिरगोजच्या लोकांनो तुमच्या येण्या वरवीं ह्या आख्याच वावराचेर मानिवंत आग्नेलाक एके भाशेन साताचो मान मेवची म्हूण आमचो आवंडो कांय घडोवण्यो इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आसा. पाद्री जावंक सोदतल्या आमच्या भुरग्यांक कोणूय शिंकपाक वा आकारणीक आदार दिवंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायते जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोयंबावृत्त्यो अजापां जातात. ताजे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्ता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाली उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवची. दुर्वसाक भाशेन इश्टानो आमी बँड स्टँडांत मानिवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर्स दवरलेले आसात. तुमी ते व्हरचे. ह्या वर्साक तातूंत आमी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची लिफलेट दिल्ली आसा. तुमी वाचची आनीक ते मागणे तुमी तेरसाच्या मागण्या उपरांत करचे म्हूण आनी भाशेन मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागुया. मोगाळ इश्टानो फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 7 वरां किरीत पिडेवंताचेर कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेंत आसल्यार तुमी तांकां सकाळच्या 10 वरार पिलार घेवन येवची म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. फाल्यां 18 सकाळीं 9 ते 12 बांबोली मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हणून आदींच फुडें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाची बाग आनी मिसाची भेटीचे कसो वांटो आमी घेवंक जाय ताची माहिती दिल्ली आसा. तुमचे लागीं मागता ते पुस्तक शाळांत आनीक इन्फॉर्मेशन डेस्कांक मेवता. मोगाळ इश्टानो मानिवंत आग्नेलाचें नांव घेवन ताची फोंडाची माती उदकान फिरोवन हो ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रेसी आराऊज फातोर्दातान अशें सांगूंक सोदता. काजार जावन 6 वर्सां पुर्यान आमगेर भुरगें नासलें. 4 मिसकॅरेजीस जाल्ल्यो. आमी मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी येवन लाल येवन मागतालीं आमकां भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. दोतोरान तपासून म्हाका फायब्रॉइड्स आसात देखून भुरगें जल्मूंक कठीण म्हूण घोडये IVF ट्रिटमेंट केल्यार जायत म्हूण आमकां सांगलें. आमकां तो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो आनी मानिवंत आग्नेला लागीं मागोत रावली. म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली पूण 7 सातोड्यान म्हजी HCG लेवल देंवलें. दुसरें टेस्ट बरें येवंक ना. 2 दिसाक म्हाका इंजेक्शन घेवंक पडटालें. तशेंच कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग सुरू जालें. LFT लेवल वाडलें. डिस्चार्ज वचूंक लागलें. हें सगलें पळोवन दोतोरान सांगलें ही प्रेग्नन्सी उरची ना नातूर प्रीमॅच्युअर भुरगें जल्मांक शकता म्हणून. ह्यो सगल्यो संकटाचे वेळार आमी मानिवंत आग्नेलाशी मागोत रावलीं. म्हजो मामी आनी डॅडी
तिवूय आमची पासत मागूंक लागली. 9व्या म्हयन्यांत म्हजी ECGंत NST फ्लॅट दिसूंक लागली. आमी देवाचेर बावाड दवरून मागत रावलीं. शेकी त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली. आमकां बाबा जल्मलो आनीक सगळें बरे भाशेन आयज आसा. हे सगळ्या संकश्टांतली मानिवंत आग्नेलान म्हाका निवारली देखून देवाक आर्गांव दिता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो इश्टानू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. गरजेचें तो आमचो भावार्थ, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, तुज्या भावार्थांतल्यान तुका तारण मेळटलें. तर आमचो भावार्थ जागोवया आनी आमची इतिहासां मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया. आनी आमची पासत मागतना एक सुपुल्लो भुरगो 11 वर्साचो आयकन डायस UKंत आसा. ब्रेन हेमरेज जावन ऑपरेशन लागीं पावलेलें आसा. ताची पासत मागुया. तर हे वेळार आमी सगळीं उबी रावन इश्टानो मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासची मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मी सोमतोच पिडिवंताचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन आमी तुमकां धाडटा. हॅव अ गुड ब्युटिफूल ग्रेसफूल इवनिंग. गॉड ब्लेस यू. Ya potesa